हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आशवेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या आमच्या नव्या ऑफिसान तुमकां सुद्दां सगळ्यांक येवकार दिवन आमचे 4:30 वरांचे हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता। दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येता। जाल्यार सगळ्यात पयलीं वचुया आमच्या डेस्का वयले उत्तेजा हाचे कडेन आनी उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती। आयज पयली न्यूज म्हणल्यार राती मध्यान राती शेनवारा राती मये वांयगणे वाठारांतल्या एका घराक उजो लागलो। शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचें कळटा। सुमार 30 परस चड लाखांचें लुकसाण जालें। भितर घरान भांगराच्यो वस्तू आनी हेर किमती सामान आसलेले ते आसून सगळें गोबर जालें। ही एक म्हत्वाची अपडेट आहा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो म्हळ्यार प्रोस्टिट्यूशन रॅकेट आहा तेंच्यांनी त्याचो क्रायम ब्रांचीन आयज पर्दाफाश केलो आनी ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी ओडिसाच्या सुभाष प्रधान हाका अटक केलेलो आसा। हो जो दुबावीत आसा ताका तो एका हॉटेलान कामाक आसून तो शिंदळकी वेवसायांत एजंट म्हणून काम करतलो। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हटल्यार मोरजेची आयज ग्रामसभा जाली आनी मोरजेत येवपी कॅसिनोच्या विशया वयल्यान ही ग्रामसभा आसा ती बरीच तापली। मोरजे वाठारांत कॅसिनोक थळाव्यांनी विरोध केला आनी आमकां कॅसिनो गांवांत येयल्ली नाका। गांवांत जर कॅसिनो आयली जाल्यार गांव काबार जातले अशें लोकांचें म्हणणें आसा। ताका लागून पंचायतीन थाराव पास केला की गांवांत कॅसिनो हाडपाची न्हय म्हणून। ह्यो तिनूय अपडेट तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। ताचे उपरांत आमी वचुया ऐश्वर्या हाचे कडेन। ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाची ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती। आयची जी ग्रामसभा आयज रुमडामळ वाठारांत ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेक वेगवेगळे विशय येयले, पण मेन जो मुद्दो जो आसलेलो तो कांय दीस पयलीं म्हणजे 2 दीस पयलीं एक सिलिंडर स्फोट जावन सिलिंडर स्फोट जालो। अशी घडणूक परत घडची न्हय ताका लागून ते जे अधिकारी आहा तांकां ते पत्र बरयतले आनी इन्स्पेक्शन करपाक सांगतले। आनी हेजेरान ते आनी दुसरो जो मुद्दो आहा म्हणजे ते अतिक्रमण जे रस्त्याचेर केलां पळय ते सोमारच्यान काडटले अशें ते असो थाराव जो पंचायतीन ग्रामसभेन पास जाल्लो आसा। आनी दुसरी जी ग्रामसभा म्हणजे भोमाची जो आजून जेंचो जो रस्तो रुंदीकरणाचो जो प्रश्न जो आजून सुटावो जायना सो तेंच्यांनी मागणी केला की ही आमचो जो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो। हिची दोनूय बातम्यो तुमी CNP लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान सुद्दां आमकां अश्यो म्हत्वाच्यो 2 बातम्यो ज्यो आसा त्यो सांगलेल्यो आसा। ताचे उपरांत आमचे डेस्क इन्चार्ज सुशांत गांवस हांचे कडेन वचून तांचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्यो म्हत्वाच्यो खंयच्यो बातम्यो तेंचे कडेन आसात त्यो। गोंयांत सध्या जे प्रकरण गाजता ते म्हटल्यार कॅश फॉर जॉब हे स्कॅम तुमकां खबरच आसतलें। ह्याच स्कॅमाचेर आदारीत काल काँग्रेसीन पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केल्लें आनी ह्या आंदोलना उपरांत काँग्रेसीच्या सुमार 25-30 कार्यकर्त्यांक पुलिशेन उबारून व्हेल्ले। उपरांत सांजे जेन्ना तांकां उपजिल्लो अधिकारी मुखार प्रोड्यूस केले तेन्ना अमित पाटकार आनी दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यतो फर्नांडीस धरून हेर 26 जाणांचेर राजधानी पणजेंत बंदी घातिल्ली। हे बंदीक काँग्रेस आव्हान दितली अशें आयज जेन्ना पत्रकार परिशद घेतली तेन्ना ताणें सांगलें। दुसरे वटेन हे पत्रकार परिशदेक तांचे अलायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड आनी आपय हजर आशिल्ले। गोंय सरकार विरोधकांक काबार करपाचो यत्न करता असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायन केलो। विरोधकांच्या फाटल्यान पुलिशेक लायिल्ले आसात अशें ताणें म्हटलें। दुसरो म्हत्वाचो आरोप केलो ताणें की पुजा नायक जी अटक केल्ली आसा ताका जाणें खंय बेल दिलो तेणेच खंय पुजा नायका कडल्यान पुजा नायका कडल्यान नोकरी विकती घेतली अशे तरेचो एक सनसणीत आरोप ताणें केल्लो आसा। ही एक म्हत्वाची अपडेट जाली। दुसरी म्हत्वाची बातमी काँग्रेसीची गोंय प्रभारी डॉक्टर अंजली निंबाळकर हांणी काल बाणावले काँग्रेस गटाची बसका घेतली आनी बसकेंत
तिणें अशें स्टेटमेंट केलें की बाणावले हो एका तेंपार काँग्रेसीचो गड आशिल्लो आनी फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेन हो जो गड आसा तो परतो मेळोवपाचो यत्न करतली अशें तिणें म्हणिल्लें. सद्याक बाणावले भितर आपाचो आमदार आहा तो म्हटल्यार वेंझी व्हेगश आनी तिच्या ह्या स्टेटमेंटाक आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान खर निशेध केला. सद्याक आमचो आमदार आसतना आनी अलायन्स आसतना गोंया भितर आमच्या वांगडा अशे तरेचे स्टेटमेंट येवपाक जायना अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. दोनूय सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवस हांच्यांनी सुद्दां आमकां म्हत्वाच्यो 2 खबऱ्यो सांगलेल्यो आसा. ताचे फुडें वचूया ऐश्वर्या केरकर हाचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयचे म्हत्वाच्यो खबऱ्यो आसा. पिळगांव शेतकार सध्या आंदोलन चालूच आसा आनी आयचो तांचो 5वो दीस देखून रस्तो बंद आंदोलनाक आतां थंयच्या बायलांनी तेंको दिला. आंदोलनाच्या 5व्या दिसा पिळगांव वाठारांतली बायलां ह्या आंदोलनांत वांटेकार जायत रस्त्याचेर देवली. शेतकारांची मागणी मान्य जायना तो मेरेन आमी फाटीं सरचे नात असो निर्धार ह्या बायलांनी केला. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शेळवण वाठारांत येवपी प्रस्तावीत जेटी प्रकल्पाक असोडेच्या लोकांनी खर विरोध केलो. दिनार तारकर कंपनीच्या लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी रॅम्पाच्या बांदकामा खातीर पंचायती कडेन मान्यताय अर्ज केला पूण ह्या प्रकल्पाक पंचायती सयत थळाव्यांनी विरोध केला. तशेंच तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार लावड म्युजिकाच्या विशया वयल्यान आज हणजूणची ग्रामसभा बरीच तापली. राती उसरा मेरेन लावड म्युजीक वाजोवपाच्या मुद्द्या वयल्यान दोन गटांत वादावादी जाली. तर फक्त वादावादीच न्ही तर हे प्रकरण मारामारी मेरेन पावल्लें आसा. देखून ह्या बोवाळान सरपंचान आजची हणजूणची ग्रामसभा तहकूब केली. सो ह्यो तिनूय म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. वेगवेगळ्यो खबरो आमी आतां पळयल्यो. आमी आनीक आमचे डेस्कार जी भुरगीं काम करता तांचे कडेन वचुया. तेच बरोबर समज जर आमी पळयलें जाल्यार आयज म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो आयज 5वो दीस आसा आनी वेगवेगळे एक्टर्स सुद्दां हांगासर आमी पळोवपाक शकता. तेच बरोबर आमी वचुया दिप्ती ताजे कडल्यान जाणून घेवया की आयज दिप्ती कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती. आयज वार्का ग्रामसभा जाली आनी ह्या ग्रामसभेत बिगर गोंयकारांक जमनी न विकपाचो सल्लो जो आसा म्हणजे खास करून थंय जी एरिया आसा थंय दिल्ली तशेंच बॉम्बेकार येवन जमनी विकते घेतात. देखून सरपंचान तांकां सल्लो दिलो आसा थळाव्यान कारण आयज खूब मोठी चर्चा जाल्ली आसा. तेन्ना हे ज्यो जमनी आसात त्यो थळाव्यांनी फक्त गोंयकारांकूच प्रेफरन्स दिवचे तांकांच विकच्यो अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तशेंच दुसरो थंय एक इशू म्हळ्यार वार्का दर्यावेळी जी आसा बीच सायड थंय आसा थंय कपल्स तशींच भुरगीं येवन नाका जाल्ले गैरप्रकार करतात आनी हाचेर खंय तरी आळाबंदी हाडपाची गरज आसा. देखून थंय एक पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. ही तुमकां सविस्तर बातमी साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. दिप्तीन आमकां सुद्दां म्हत्वाची बातमी आसा. ताचे फुडें वचुया आमी संजना हंजुणकर हाचे कडेन तिचे कडल्यान जाणून घेवया की तिचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती. संजना, मडगांव संसड्यार आयज उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली आसा आनी थंय उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसा पण ह्या फावट नव्या शेडीन उजो लागलो आनी राती म्हणजे शेनवारा राती 2:30 वरांचेर उजो लागिल्ल्याचें कळटा. आनी तशेंच थंयचो जो नगरसेवक आसा कामेल परेटो हाणें असो अदमास उक्तायला की हो उजो म्हणजे अचकीत लागूंक ना तर कोणें घातिल्ल्याचो अदमास ताणें उक्तायला म्हणून हाचेर सकोल चवकशी जावची अशी ताणें मागणी केल्ली आसा. संजनान आमकां म्हत्वाची न्यूज दिल्या. वेगवेगळ्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो आमी न्यूज तुमच्या मुखार घेवन येता आनी दिसान दीस जर आमी पळयलें जाल्यार जॉब स्कॅम हाचेर वेगवेगळे लोकांची नांवां जी आसा ती मुखार येत आसा जाल्यार अशेंच वेगवेगळ्यो खबरो आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तशीच आमची गोमंतक टीव्हीची फेसबूक पेज आसतली, यूट्यूब चॅनल आसतलें, सगळ्यांक तुमी सबस्क्रायब करा आनी आमचे दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. जाल्यार ह्यो सगळ्यो खबरो तुमकां 7 वरांचेर आमचे जे बुलेटीन आसा तातूंत पळोवपाक मेळटले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची.
रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.